नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकार सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पणजी महापालिका वेंचणुकेत मंत्री बाबुशाच्या पॅनलान मेळयले घसघसीत जैत 30 वॉर्डां खातीर चलिल्ली लढाय 27 वॉर्डांनी बाबुशाच्या पॅनलान मेळयले जैत जाल्यार उत्पलाचे आमी पणजेकार पॅनल 3 वॉर्डांनी आयले वेंचून। गोंय शेतकी संरक्षण विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरात केलो निषेध दिल्यो घोषणाबाजी सभाघराचें काम 3 वेळा केले तेहकू विरोधकांची आता करोया बनो भूमिका। मुख्यमंत्र्या वांगडा चर्चा करून 100 दिसां पयलीं एआय धोरण करतले लागू मंत्री रोहन खंवटेची विधानसभेत म्हायती आमदार अलेक्स रेजिनाल्डोन मांडिल्लो खासगी थाराव। गोंयांत घरगुती सिलिंडराचो ना उणाव फक्त कमर्शियल गॅस सिलिंडराचोच आसा उणाव लोकांनी गॅस एजन्सी भायर करची न्हय गर्दी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आवाहन। सांकवाळ लामांनी नगरांतली घरां जाली म्हजे घर येवजणे खाला कायदेशीर अलेक्स म्हणटा सरकारान पयलीं गोंयकारांक दिवचें आशिल्लें प्राधान्य जाल्यार विरेश म्हणटा हो गोंयकारांचेर जाला अन्याय। आणि गोंयांत 10वेच्या परीक्षेक शुक्रारच्यान उमेदीन जाली सुरवात दिवचल केंद्रांतल्यान 984 विद्यार्थी जाल्यार वाळपय 70 वाठारांतले 608 विद्यार्थी दितले परीक्षा। आता खबरो विस्तारान पणजे महापालिकेचे वेंचणुकेत उमेदवारां मदीं अतिटतीची लढत चालू आशिल्ली शुक्रारा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। बाबूश मोन्सेरात आणि भाजपा गटाचे 27 उमेदवार घसघसीत मतांनी जैतिवंत जाले तर उत्पल पर्रीकार हांच्या आमी पणजेकार पॅनलाचे फक्त 3 जाण जैतिवंत जाले। पळयात पणजे सीसीपी इलेक्शनाचो अनपेक्षित रिजल्ट लागला। अनपेक्षित इतल्या खातीर कारण बाबूश पॅनलान सामकें ओवरवेल्मिंग दणदणीत जैत मेळयला आनी दणदणीत इतल्या खातीर म्हणटा कारण 27 विरुद्ध 3 फाटल्या वेळी तरी 5 विरोधी सदस्य आशिल्ले ह्या वेळेस 27 वगाचेर हे इलेक्शन बाबूश पॅनलान स्वीप केला। बाबुशान ह्या वेळार कोणाकचेच आयकूंक नाशिल्लें बीजेपी दामू नायक ताका वेगळे वेगळे सांगतालो पूण ना ताणें आपले कॅन्डिडेट दवरले आपले कॅन्डिडेट जिखून हाडले। महत्वाचें म्हळ्यार कितें पळय गोंयभर वेगवेगळी आंदोलन चालू आसात सरकारच्या विरोधान एक वातावरण तयार आसा कितें अशें आमकां दिसता पूण ते भायले चाराक लोक मत मारता आसतना बीजेपीक किंवा सत्ताधारी पंगडाक मत मारतात हें पणजेन परत एकदां सिद्ध केलें। हातूंत 2 दुहेरी जैता एक म्हळ्यार बाबुशाले स्वता बाबूश ग्रावंड लेवलाचेर जमनीचेर उबो रावन राजकारण खेळटा ताचे प्रत्येक वॉर्डान कॉन्टॅक्ट आसात लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसात ह्या वेळी ताणें भायर तसो सरूं नाशिल्लो पूण कांय जाण म्हणटात तो रातचो लोकांक वचून मेळटालो पूण बाबुशान जे कितें करामत करून दाखोवपाची ती केल्या। एक पॉलिटिकल जे पळय कितें करचें पडटा न्ही वेगळे वेगळे तरेन सुत्र कशी हालोवप सुत्र बांदणी कशी करप आनी महत्वाचें म्हळ्यार ह्या सबंद मतदारां मेरेन राजकीय नदरेन कौशल्यान सगळी व्यूहरचना करप हें बाबूश जाणा आनी हे पणजेचे बाबूश मोन्सेरात जे पळय कितें राजकारण खेळटा ताजें जैत आनी त्या नदरेन आमी बाबूश मोन्सेराताक सामकें निर्विवादपणान बाबूश मोन्सेराताचें अभिनंदन करपाची गरज आसा। I thank the Honorable Chief Minister, I thank the party president, Mr. Damu Naik, and all the Karyakarta who has been here with us today who has supported us to win this. How about Panjim also? Because leaving around 2 seats, Lele Sogli Siddharth tuja panela गेलेले असतात. See, that's the reason I said no. I didn't expect that basically to lose these 3 seats. It's really disappointed. And about 2 votes and 10 votes. Yeah, there's a really disappointment for me. बाबूश कोण जे पडत त्याला काँग्रेस येले Only just that my prediction has not come true. काँग्रेस कोण जे पडत त्याला काँग्रेस येले आम आदमी पार्टी येले उत्पल That is the reason your MP came and danced in our constituency. Still, it did not matter. So it shows how strong the BJP party is and how strong our Karyakarta of Panjim is. सीसीपी पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेरात हाच्या पॅनलात दणक्यान बाजी मारिल्ली आसा 27-8-3 अशा मताधिक्यान बाबूश मोन्सेरात हाच्या पॅनलान टुगेदर फॉर पणजी जैतिवंत थारिल्ले आसा। त्याच बरोबर प्रभाग क्रमांक 7
प्रभाग क्रमांक 17 आणि प्रभाग क्रमांक 29 हातून आम्ही पणजेकार जैतिवंत थारले. प्रभाग क्रमांक 17 जॅक सुकी जे आसा ते जवळ जवळ तांचो पराभवूच जाल्लो, मात्र तांच्यांनी रिकाउंटिंग केले. तशेंच प्रभाग क्रमांक 29 लेगीत सँड्रा विरोधात लिब्रेटा हांची फायट आशिल्ली. तांच्या मदीं लेगीत टुगेदर फॉर अ प्रोग्रेसिव्ह पणजे जे आसा ते जैतिवंत थारिल्ले. मात्र परतून एकदा तेंच्यांनी रिकाउंटिंग केल्ल्या कारणात आमी पणजेकार जे आसा प्रभाग 29 हे लिब्रेटा विजयी थारले आणि अशा तरेन आमी पणजेकाराचे 3 वेंचून येयले. मात्र दणक्यात जैत जालेली आसा बाबूश मोन्सेरात पॅनलाची. तांच्यांनी परतून एकदा हे सिद्ध केलेले आसा की पणजेत तांचो दबाजो जो आसा तो तेंच्यांनी कायम दवरिल्लो आसा. जरी विरोधक त्यांच्या विरोधात रावले, म्हणजे आप काँग्रेस असे पक्ष जरी तांच्या विरोधात एकवटले तरी आसतना आपली जी खेळी आसा रणनिती ही बाबुशान कशा तरेन मांडप हे तेणी सिद्ध केलेले आसा. परतून एकदा ताका लागून सगळे पणजेकारांनी त्याचो कशा तरेन जैत हांगा आणि त्यांचो आनंदोत्सव हांगासर भाजप कार्यालयाच्या भायर आता व्हडा दबाज्यान मनयलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी लेगीत वेंचून येयल्ल्या उमेदवारांक परबी भेटयली. अशा तरेन CCP पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेची व्हडा दबाज्यान जैत जाल्ली सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा. वॉर्ड 1 युतिका जामावलेकर, वॉर्ड 2 कालरिनो पॉ, वॉर्ड 3 मार्गारिडा फेर्नांडीस, वॉर्ड 4 रोहित मोन्सेरात, वॉर्ड 5 किशोर शास्त्री, वॉर्ड 6 बेंटो लोरेना, वॉर्ड 8 करिना शिरोडकार, वॉर्ड 9 कबीर मखीजा, वॉर्ड 10 प्रसाद आमोणकार, वॉर्ड 11 तुकाराम चिन्नावर, वॉर्ड 12 वर्षा शेटये, वॉर्ड 13 उदय मडकयकार, वॉर्ड 14 प्रज्योत वांयगणकार, वॉर्ड 15 शायनी चोपडेकार, वॉर्ड 16 अस्मिता केरकार, वॉर्ड 18 कृष्णा शिरोडकार, वॉर्ड 19 निकिता नायक, वॉर्ड 20 शुभम चोडणकार, वॉर्ड 21 मनीषा मणेरकार, वॉर्ड 22 दीक्षा मायणकार, वॉर्ड 23 विद्या गडकार, वॉर्ड 24 करण पारेख, वॉर्ड 25 कीर्ती साकळकार, वॉर्ड 26 वसंत आक्षेकार, वॉर्ड 27 विठ्ठल चोपडेकार, वॉर्ड 28 रुपेश हळणकार, वॉर्ड 30 सिल्वेस्टर फेर्नांडीस. जैतिवंत उमेदवार उत्पल पर्रेकर पॅनल, वॉर्ड 7 लिओनिड फुर्तादो, वॉर्ड 17 जॅक सुकीजा, वॉर्ड 29 लिब्रेता मेंडीस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साकवाळे लमाणीनगर वाठारांतल्या बिगर गोंयकारांची घरां मजेकार येवजणे खाला कायदेशीर जाली. फाटल्या सुमार 45 वर्सांच्यान हे बिगर गोंयकार सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीरपणान रावताले. तांकां 45 वर्सां उपरांत दिलासो मेळ्ळा खरो, पूण मूळ गोंयकारांचें कितें? तांचो प्रश्न केन्ना तडीक लागतलो हो सध्या प्रश्न पडला. मजगती हाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्डो आनी विरेशान खंत उक्तायली. फाटल्या वर्सा भाजप सरकारान म्हजी घर येवजण हाडिल्ली. हे येवजणे वरवीं गोंयकारांची कम्युनिदाद सरकारी जमनीचेर आशिल्ली घरां कायदेशीर करतले अशें सांगिल्लें. साकवाळ लमाणीनगर वाठारांत आशिल्ली बिगर गोंयकारांची झोपडपट्टी 45 वर्सां पयलीं उजो लागून लासून गेल्ली. तेन्ना सरकारान तांकां सरकारी जमनीचेर प्लॉट्स दिल्ले. आतां ह्या लोकांची घरां म्हजे घर येवजणे खाला कायदेशीर जाली. तांचे कडल्यान सरकारान पयशे घेवन ती जमीन तांच्या नांवार करून दिली. मजगती ह्या विशयाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्डो आनी विरेश बोरकरान खंत उक्तायली. सरकारान पयलीं गोंयकारांक प्राधान्य दिवचे आशिल्ले अशें रेजिनाल्डोन सांगलें. जाल्यार बिगर गोंयकारांची घरां कायदेशीर करून हो गोंयकारांचेर अन्याय जाला अशें आमदार विरेश बोरकरान सांगलें. ह्या लोकांक 45 वर्सां उपरांत दिलासो दिलो खरो, पूण जो मूळ गोंयकार आसा तांचें कितें? गोंयकार जो भाटकारा वांगडा आपले जमनी खातीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं झगडटा, तांचो प्रश्न केन्ना तडीक लागतलो असो सध्या प्रश्न पडला. गोंयकारांक प्रेफरन्स दिवपा जाय आनी म्हजे घर स्किमीचेर जर तर ते येताय जाल्यार म्हजे घर स्कीम इतली तांकां इट सेट्स अ रॉंग प्रेसिडेंट. म्हणजे इतली फास्ट दिवपा जायना तांकां. मातशें should have taken some time to give them first, second. Maybe they have political compassion, that's why they have given it. But I feel that Goan should be given preference. आमगे खास मत हा. इवन म्हाजे घरान मुगे एप्रिहेन्शन कितें आहा तेंकोडे रेट मायज घेवपा जाय. I was always arguing with the chief minister ती रेट ती लो रेटीन घेवपा जायना because they have encroaches. Encroaches cannot be given the liberty of giving that rate. एक मुणकारां एक रेट दिताय ती बरी आहा. मुणकार आमगे खास करून आमी गोंयकार आसले आनी तांकां आमी एक्चुअली नाव since they have given it, I have nothing to say because it is they have given it. But I feel that Goan should have been given a preference. Goan should have been given this type of certificates first, then them. साकवाळे जी एरिया आसा ती प्रायम एरिया आसा. त्या प्रायम एरियेन 30-35 हजार पर स्क्वेअर मिटर रेट अशी अंदाजान आमी धरता.
आनी 6 लाखान जेन्ना आमी एक प्लॉट दिता म्हणटा हो प्लॉट कितें बस्ती जेन्ना बांदता बस्तीचेर इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाता आनी इनलिगल एन्क्रोचमेंटान हावजींग बोर्डा सारके हितून जे जमनी ज्यो आसा त्यो आमच्याच गोंयकारांच्यो जावं त्यो कुंभलजायच्यो जावं बाकीच्यो खंयच्यो लोकांच्यो आसा ते एक्वायर करून ह्यो खंय ना खंय गोंयकार जे गरीब आसा तांकां फॅसिलिटेट करतले म्हणून हो सरकार ज्यो जमनी हाडटा आनी त्योच जमनी आयज ह्या भायल्यांक दिवंक सोदता 48 समज प्लॉट दिले आयज तितून इतलेंच कळटा की आयज गोंयकारांचेर हो अन्याय आसा प्रत्येक वेळा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार गोंयकारांक मान वयर काडपाक दिना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फातोर्डा दोंडेंतल्या थळाव्यांनी परत एक फावट दोंडे वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो. संबंधितांनी हे विशीं नगरसेवकाक प्रश्न केलो तेन्ना ह्या प्रकल्पा विशीं कांयच म्हायती ना. म्हजो सतत तेंको थळाव्यांक आसतलो तांचो निर्णय तोच म्हजो निर्णय आसतलो अशें नगरसेवकान सांगलें. जाल्यार ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना सुरू केल्ल्याचे थळाव्यांनी आरोप केला. लोक सगळो मेगा प्रोजेक्ट येता म्हूण बोर्ड मारता तुगे कितें हेजी स्टँड सामकें कांय ना हांवें कांय डिसिजन घेतलें ना तेजें म्हाका कांय कोडू येयलें ना म्हाका कांय मेळना आनी हांव गेलो ना हें ना पूण फायल म्युन्सिपालिटीन पास केला तुका खबर ना 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 आमकां येना ती पूण तें काम स्टार्ट केलें मरे बोर्ड मारले तें पीडी मिटींग MLA आसता चेअरपर्सन आसता आमी आसनाय कोण कावन्सिलर आसता मागीर म्युन्सिपालिटीन लायसन्स दिला तुका खबर येना CO खंय चलना ना ना चलना पूण तुगे आतां कितें आसता लोकां बरो आसतलो हय 100%. थँक्यू लोकां मागीर कितें ना गुड हिंग नियरली 300 फ्लॅट येता मग तेमी येचोय मालो हाय कळ्ळा न्हू पूण कितें जाता तेमी 400 करोडा इन्वेस्टमेंट केला 400 करोडाचे ते 300 फ्लॅट काण तेंगे पयशे येवपा नाय हे मागीर मुखार वचोन ते भितरले आनी कितें कोतले वय 300 आनी ती 500 जातली जाल्यार आमकां अजून खबर ना. हो एक प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत दोंड्यार येता हो प्रोजेक्ट 18 वर्सां फाटी येयलो तेन्ना आमचो गांवचो भाव एक मरण गेलो तेणें पयलो इनिशियल घेयलोली बाब दुंबींग सो तेगे हेज्यान आमी मुखार सोन हो प्रोजेक्ट हाडायलो. आतां परत 16B एक आर्टिकल हाडून तो चेंज जालो जून आनी आतां पयलीं 85 सुमार फ्लॅट येतालीं आतां 295 प्रोजेक्ट हितां बसोवपाक तांणी हें घेयला स्टेप घेयला. 2008 आमी बंद केलो नाक म्हणून पूण आमकां खबर ना तो आतां कित कोण पास केला आनी कितको आमी म्युन्सिपालिटी वचोन येयले आनी थिंगा विचारल्यार तो म्हणटा त्यो म्हणटा आपल्याक खबरू ना आनी खंय पोटा वाडो आमकां विचारता खंय पोट काय म्हणून आमी ताका एक्सप्लेन करून सांगिला पूण ताणें एक इंजिनियर धाडना कोण धाडना ही पत्री मानच आमकां हें प्रॉब्लेम करून दवरला. आमी CO वचोनूय मेळ्ळे आनी तेणें आजून तेंगे लायसन्सा डिटेल्स कितें ते आजून होर्डिंगाचेर लायसन्स दिलें काम स्टार्ट केलें काम स्टार्ट केलें तेणी प्लस तेणी ऑनलायन प्रमोशन प्लस बुकिंगाचे तेणी सायट्स बी ओपन करून सोडवाय सो त्यो जाय जाल्यार तुज्यान ऑनलायन कोणाच्यानूय ओपन करून चोवपा जाय हितू फ्लॅट येता वो कितें तेंगे जावं म्हणटा स्विमींग पूल वो केसो एम्युनिटीज बी आहाय ते सगळे तेणें तेजें मेन्शन केलो विदावट द लायसन्स वो कन्सर्न ऑथॉरिटी कांय नासतना हें कितकोन तेणी ऑनलायन सेल करपाक स्टार्ट केलें. हिंगा आमगे लोकांगे लोकल बिजनस आहा चेरिसांचें दुसरें म्हळ्यार कार्पेंट्री आहा आनी जायत बिजनस आहाय आमगे लोकल ती पयलीं सद्या सारकीं बंद पडलीं कित्याक हो भायलो लोक जर येयलो न्हू कित्याक आमगे हिंगा 80+ घरां आहाय अरावंड 80 to 90 घरां ही फ्लॅट्स येताय अरावंड 300+ येतलीं. मेन म्हळ्यार आमकां हिंगा गार्बेजा प्रॉब्लम ऑलरेडी आहा तुका आतां येता आसतना दिसती पडटलें थिंगा रस्त्याचेर गार्बेज पडलो आसता हेजे आनी गार्बेज जाल्यार हिंगा सोंसडो जातलो. गोंय उदकाचे बाबतींत आत्मनिर्भर जावंक ना दर गांवांत ताच्यो देखी मेळटा. बोरये शिरशिरे आनी पाणीवाडो गांवांत फाटले कितलेशेच दीस जाले उदकाचो एक थेंब नाशिल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. उदक वेळार येवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी फोंडेच्या बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात घेराव घालो. पळयात. गोंयांत उदकाक लागून चडशा गांवांनी हाल चल्ला हाचीच एक जिवी देख आमकां बोरये शिरशिरे आनी पाणीवाडो वाठारांत पळोवपाक मेळटा. फाटले कितलेशेच दीस जाले वाठारांतले नळ सुके आसा उदक ना मात बिलां भरची पडिल्ल्यान थळाव्यांच्यो तकल्यो तापपाक लागला. उदकाक लागून लोकांक जागरण लेगीत करचें पडटा आनी कितलो तेंप हो त्रास सोंसपाचो. आमकां उदकाक लागून आजून मेरेन न्याय मेळना खुबिल्ल्या थळाव्यांचें म्हणणें. उदक ना म्हळ्यार परिस्थिती लोकांची
उदका खातीर जागरण करचें पडटा उदका खातीर ती जागरण करचें पडटा जागरण केली नंतर सुद्दां उदक ना तरी उदक नासतनाय बील येता सो हे कितें तरी जाता सगळ्या तेंका त्रास जाता तेन्ना तेणी 2-3 फावटी येवन हांगा सांगलें परत येता कांय रिस्पॉन्स ना PMO ऑफिसा पर्यंत ते पावले तरी कांय रिस्पॉन्स ना म्हणटात ते सगळी बायलां बोलले जर आज जर कितें तें आमचे कडेन तें डिसिजन तुमी घेयना आमकां तें सांगना जाल्यार आमी हेजे फुडें सगळे गांवचे लोक सगळे येतले आनी कितें आसता आमी कोणा कडेन मागपाक ते मागतले कारण न्याय हो अजून मेळना मदली काळां उदक कंटिन्यू येतालें केन्नाच उदका त्रास जायना आतां उदक नासून जागरण जाता आनी वयल्यान बील बारीक 7 वर्सां जाल्ले आहा उदकाची पूण रातचें आमकां सर आमकां एक मातशें एडजस्ट करून केन्नाय रातचे वीकली आमकां 1 दीस 2 दीस उदक दितालो तेय सामकें बंद जालें ते रातचे 2 ते 3 येताले 1 वर कितें कारण आसपाक शकता कारण कांयच कळना कसलें कारण आहा म्हणून पयलीं येतालें पयलीं येतालें आमकां डेली उदक येतालें पूण रातचे 11 येतालें उदक आतां 6-7 वर्सां सामकें बंद जालें लोकवस्ती वाडल्या लोकवस्ती म्हणून वाडल्या लोकवस्ती पण पायपलायन जी आहा त्यो 30-40 वर्सां पयलींचीच पायपलायन आहा ती आजून कांयच नवीन कांयच केल्ली ना घर वाडलेलीच आहा म्हणजे आमी घर वाडयता पूण तेजी उदकाचो हें आसा पळय तो मदल्या मदीं वता आनी ओरिजिनल जी घरां आशिल्ली पयलीं आशिल्ली वाड्यार भितर उरता त्यामुळे ते उदक उरता पूण हेजे खातीर प्रोविजन करून सरकारान प्रायवेटीचें करपाक जाय आशिल्लें कारण गेलीं 7 वर्सां ते आतां नासता सगळें सुविधांनी उदक मातशें आमकां येयल्यार तेव्हा 8 दिसांनी येयले जाल्यार येता नाजाल्यार ना मागीर आमी अशें हें करून जावन मारपाची तुम्ही सरपंचाक मी सांगलेले सरपंचानी सगळं सरपंचानी खबर सांगलें सगळें पण अजूनपर्यंत उदक कांयच ना आमकां उदकच ना तुमी उदक सोडटा कितल्याक आनी तें उदक बंद करता आमकां पळय दोनाक बी केन्नाय उदक येयलें जाल्यार नाजाल्यार ना आनी मागीर कितें स म्हळ्यार उदक आमकां सामकें बंद कांयच ना उदका वास सुद्दां आसना आमचे येई सराफ हेजे कडेन सगळे लोक सगळे धाकर घेवन आयल्ले आसा हांगा ताका परत एकदा आमी रिक्वेस्ट केला की खंयच्याय परिस्थितीन आमकां उदकाची सोय आमकां करून दी म्हणून आनी ती जातली अशी तेणी आश्वासन दिलां पूण कशी जातली कितें जातली असं ते सांगना आतां उदकाची बाकीची काही हांगा हो आसा आमचो वनदेश आहा प्रदीप हे तुमकां सविस्तर तुमकां सांगतले की कारण ते चड फॉलोअप करता गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. गोंयांत LPG गॅस सिलिंडराच्या उणावाचो परिणाम आता बाजाराचेर जावपाक लागला. केरोसीन स्टोव आणि इलेक्ट्रीक इंडक्शनाची विक्री व्हडा प्रमाणात वाडपाक लागल्या. गिरायकांकडल्यान इंडक्शनाची मागणी जावपाक लागिल्ल्यान मार्केटात इंडक्शन उपलब्ध ना. तशेंच इंडक्शन दुरुस्त करपाची मागणी वाडल्या अशें वेवसायीक दीपक ठाकूरान सांगलें. आता कितें जालें तो गॅस असो मेळना ताका लागून लोक आतां स्टोव वता स्टोव मेळना पेट्रोल मेळना कारण डिझल घालता चलपाक कांय ना चलता प्रॉब्लेम कांय ना पण स्पेशल असो डिझेलाचे असे स्टोव येवना पेट्रोल चलता आनी डिझेलान चलता दोन भशेन चलता पेट्रोल अशें कांय ना डिझेलाचेर चलता बरें आतां लोक सगळे कितें करता कोटी बिटी स्टोव वता पळय पेट्रोल काय डिझेल घालून पडयता पण आता स्टॉक आहा तुमचे कडेन सध्या कांयच ना सध्या खबर खबर जाले पण सध्या आतां ह्या गॅस बंद जाले लोकांनी स्टोव स्टार्ट केले पयलीं स्टोव मेळटा तशें आतां स्टोव मेळपाक लागले पण सध्या आता स्टोव ना तुमचे सध्या आतां स्टोव ना ऑर्डर केल्या आतां येतले वाडला 2 दीस जाले खूप कस्टमर येतात सेलाक किंवा रिपेरिंगाक येता असा तुमच्याकडे स्टॉक स्टॉक तरी सध्या नायक ना काबार जाता इवन सप्लायरा कडेन स्टॉक ना मार्केटात शॉर्टेज आहा कित्याक सध्या सीजन आसा गरमीचो डिस्ट्रिब्युटर सगळे फॅनां हाडून दवरल्या इंडक्शन अकस्मात डिमांड वाडटा तें खबर नाशिल्लें मार्केटात सध्या सप्लाय कमी आसा स्टॉक काबार आणि रिपेराक येता रिपेरिंग कोणा कडेन आसा कोण यूज करनासले तेंच्यांनी गॅस यूज करताले आतां तेंच्यांनी बंद पडली मातशें परत रिपेरिंग हाडटा कित्याक उपाय आनी कांय ना तुझकडे आता रिपेराक कितले आसा ती सगळे इंडक्शनां भरल्या 50 आसतले
30 तरी आसतले. 30 ते केन्ना 2 दिसां भितर आयल्या. 2 दिसां आनी कितली उरल्या तुजे कडेन विकपाक ते आसा एक करता. 2च. हय दुसरी कंपनी सद्या तरी ना म्हजे कडेन. बजाज आसताली, दुसरी बिगाड आसली ती सगळी काबार. सद्या कोणा कडेन आसा ते विकता. आतां दुसरे नवे स्टॉक हाडटा म्हणल्यार थोडे ऑर्डर घालचे पडटले केन्ना येतली 7 दिसां येतली. कित्याक आमचे एक चड स्टॉक दवरना दुकानदार. कोणाचो स्टॉक आतां विकता. एलपीजी शॉर्टेज जालें तेन्नाच्यान इंडक्शन सद्या नावेलीच्या सुमार 15,000 विद्यार्थ्यांक सुरक्षीत रस्तो हुप्पाक मेळचो म्हणून बांदिल्लो नावेलीच्या बोगद्याचो वापर जायना अशें उक्ताडार आयला. भौशीक बांदकाम खात्याचो अधिकारी, येरादारी पुलीस निरीक्षकांनी आणि गोवा कॅन संघटनेच्या वांगड्यांनी बोगद्याची पळोवणी केली. बोगद्याक दुरुस्तीची गरज आसा. मजगतीं गोवा कॅनाचे रोलंड मार्टिन्स आणि बोगदो देखरेखी खातीर खंयचो विभाग जापसालदार आसा अशें सांगपी बोर्ड लावचो, तशेंच सीसीटीव्ही आणि पॅनिक बटन लावपाची मागणी केल्या. यूज केल्यार आमकां बरें पडटा. पूण जेन्ना स्कूल सुट्टा न्ही आमचो स्टाफ रावन तांकां भुरग्यांक क्रॉस करयता आनी व्हेकल मॅनेज करता. आनी न्यू कॅमेरा सगळी आसल्यार भुरग्यांक सेफ्टी बरी आसली आनी आमकां क्रॉसिंगाक बरें पडटा. आनी थोडे कंटिन्युअस क्रॉसिंग आसता सो जनरल पब्लिकाक बरें पडटा. As per the details of the Supreme Court order, direction was given to Ministry of Road Transport and Highways. On 13th October, the direction was issued to all the state governments. ही डायरेक्शन मागीर आमचे डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीक डायरेक्शन जाले. त्या डायरेक्शनान चड एम्फसीस हा पेडेस्ट्रनाचेर. पेडेस्ट्रन क्रॉसिंग म्हणजे झिब्रा क्रॉसिंग, सबवे आनी हेजेर जे कितें आसा तेजे सगळे रिव्यू जावपाक जाय आनी नवे स्टँडर्ड्सा प्रमाणे ते यूज करपाक जाय. सो फॉर एग्जाम्पल सीसीटीव्ही कॅमेरा, पॅनिक बटन, प्रॉपर लायटिंग, एक्झॉस्ट फॅन्स हे सगळे डिटेल आसा. मेंटेनन्स आता ही जंक्शन इतली महत्वाची जंक्शन कित्याक हांगा चर्च आसा एक, तेच बरोबर हायस्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, कॉलेज आसा. सो हे फ्लो जो आता न्हू लोकांचो आनी यूज जावपाक जाय तर त्या प्रमाणे तितलो यूज जायना. कित्याक लोकांची मातशी भिरांत आहा, भुरग्यांची भिरांत आहा. आवय बापूय केन्ना सांगता बाबा इट इज नॉट सेफ, यू डोंट गो अंडरनीथ. सो गायडलायन्सा प्रमाणे कितें म्हणटा, यू हॅव टू एन्श्युअर टू कीप इट prim and proper by regular photographic records and GIS mapping. मडगावच्या कदम येरादारी महामंडळाची शुक्रारा कदंबा ड्रायव्हर आणि कर्मचाऱ्यांची बसका जाली. हे बसकेत पणजेच्या आझाद मैदानाचेर 23 ते 27 मार्च मेरेन 5 दिसांचे आंदोलन करपाचो निर्णय घेतला. 7वो वेतन आयोगाची 34 म्हयन्यांची थकबाकी भरप, दिसपट्ट्या पगाराचेर ड्रायव्हर आणि कंडक्टरांक कायमस्वरुपी रोजगार दिवप, नव्या बशींची खरेदी करपाची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या. मडगावच्या केटीसी डेपोत कदंबा चालक आणि कर्मचाऱ्यांनी बसका घेतली आणि वेगवेगळ्या मागण्यांचेर चर्चा केली. कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाणे 7वो वेतन आयोग 34 महिन्याची थकबाकी अजून फारीक जावंक ना. तशेंच 8 वर्सां परस चड सेवा पुराय केल्ल्या दिसपट्ट्या पगाराच्या ड्रायव्हरांक आणि कंडक्टरांक कायम स्वरूपाची मागणी केल्या. केटीसी खातीर 300 नवी डिझेल बशी घेवच्यो आणि निवृत्ती उपरांत रिती उरिल्ली मेकॅनिक पदां भरची अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या. या सगळ्या मागण्या खातीर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकार हांणी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर 23 ते 27 मार्च मेरेन आंदोलन सुरू करपाची शिटकावणी दिल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकणीकार. पणजी महापालिका वेंचणुकेत जैतिवंत जाल्लो वॉर्ड क्रमांक 7 बेंटो लॉरेनान फुडलो महापौर कोणाचेर व्हडली प्रतिक्रिया दिल्या. महापौर संबंधी चर्चा चालू असली तरी निमाणो निर्णय मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि पक्ष घेतले अशें तांणी स्पष्टपणान सांगले. पळय.
पणजी महापालिके खातीर 69 उमेदवारा खातीर वेंचणूक जाली. या वेंचणुके वयल्यानूच फुडलो महापौर कोण हेवूय थारतले. मात सध्या पणजी महापालिकेचो महापौर वॉर्ड क्रमांक 6 बेंटो लॉरेना जातलो अशी वावडी पातळा. मजगती जैत मेळ्या उपरांत बेंटो लॉरेनान सुरवाती सावन आपल्याक जैताचेर आत्मविश्वास आसलो अशें सांगले. महापौर जावपा विशीं चालू आशिल्ल्या चर्चाचेर प्रतिक्रिया दितना लॉरेनान सांगले की तो महापौर जावं वा नगरसेवक म्हणून काम केले तरी म्हजे खातीर दोनूय एकूच. म्हज्या ज्येष्ठतेक लागून लोक महापौर पदाचेर चर्चा करतात पूण निमाणो निर्णय मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी पक्ष घेतलो अशेंय ताणें स्पश्ट केले. तर आमच्या बरोबर आसात बेंटो लॉरेना जे CCP पणजे महानगरपालिका वेंचणुकेत जैतिवंत थारिल्ले आसा. फर्स्ट राउंडात 1 ते 8 हातूंतल्या प्रभागातली मतमोजणी जाली तेन्ना ते विजेता थारिल्ले आसा. शीतल नायक हांचो पराभव करून ते प्रभाग 5 निवडून आयिल्ले आसा. सर कशें दिसता तुमकां निवडून? आय एम व्हेरी एक्सायटेड. माझी विक्ट्री आसलीच ती आसली. या आता तुम्ही निवडून येतुगे तुमकां अशें दिसता की मेयर जावचें म्हणून? ना पळय आमी मेयर जाले आनी आमी कावन्सिलर म्हणून काम केलें एकूच. ते डिफरन्सीस कांय ना आमकां. वॉट एवर बाबू सेज अँड द पार्टी सेज इट विल बी फायनल. सध्या भायर गुपीत सुत्रांकडल्यान अशी माहिती मेळटा की बेंटो लॉरेना हांकां मेयर करपाची संभावना आसा. हाचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा? ते बेकार सिनियरिटीक लागून उलयतात चले. सलग 5वे फावटी आतां तुमी कावन्सिलर पदाचेर आसा. सो अशें दिसना तुमकां भविष्यात मेयर जावचें म्हणून? ना इच्छा ती सगळ्यांकूच आसता न्हू. बट पार्टी एंड बाबू शूड डिसायड. सो वॉट एवर ही डिसायड इज फायनल. या तर हे आशिल्ले बेंटो लॉरेना. त्यांच्यांनी प्रभाग 5 CCP वेंचणूक लढयली आणि ते जैतिवंत थारिल्ले आसा. मात्र गुपीत सुत्रांकडल्यान माहिती मेळिल्ल्या प्रमाणे की तांकां मेयर जावपाची संभावना आता दर्शायली वता. हाचेर तांच्यांनी स्पश्टीकरण दिलेलें आसा. जे वयले तेंचे सिनियर्स आसा म्हणजे मोन्सेरात किंवा मंत्री बाबूश मोन्सेरात आसले तांच्या सुचोवणे प्रमाण फुडलो कितें तो निर्णय जातलो अशें तांचें सध्याचें उतर आसा. गोमंतक TV खातीर नितीन गंगावणे सयत हांव गौरीश परबामणकर पळयत रावात गोमंतक TV. सकाळच्या खबरां बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. शिगमो फुलोंगरा या पावरे हरी शेबयचो बावलो पावलदारी ढोलताशे तण तण तणयता माथ्यार शिगम्याचो भार वाडयता काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका आपयता घुमटाच्या चावीतर हाताचो धाम जशे धोलयता घुमटाची धाम भले 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 भले. गोंयचे वारे गोंयची झाडां पेडां आणि दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.